दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नबास सांगाती आंत्योकेक धाडूंक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बराबर थाराव घेतलो. जुडस 8 नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंत्योकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयण जाल्ल्यान तुमकां नमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनान उचांबोड केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक पाटी सोरूंक नांत त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नबासा आनी पावले बरोबर आमच्या मदल्यान थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बराबर जुदसाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. ही चीट आमी बरयलां तें तुमकां तोंडान सांगतलें. हे गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां कुड्ड्या देवांक भेटोवन भोश्टायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोलें मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नमान. ते भायर सरून आंत्योकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ही चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ही चिटी वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. पोरसां मोदें दुनिया तुका वाखाणटलें. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायना करतलो. स्तोत्रां गितां रुचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरे सितारा जायात जागी. फांत्याक कोट्टा जागे. सबाब. पोरसां मोदें दुनिया तुका वाखाणटलें. पोरसां मोदें दुनिया तुका वाखाणटलो. राष्ट्रा मोदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबाव इतलो उंच तुजो मोग. कुपा पर्यंत चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे पृथ्वीर फांकूय तुजी मोहिमा. सबाब. पोरसां मोदें दुनिया तुका वाखाणटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाक कडच्यान हांवें आयकलां तितलेंच हांवें तुमकां कळयलां. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हजी आज्ञा ही. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो ह्याच्या परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलसात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना. कित्याक आपलो दोनी
कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो ह्याच्या परस व्हड मोग कोणाक ना. नियाळाक आदार. निमाण्या शुक्राराक जेजूची कूड खुर्सावेली देंवयतोच देखावो पळयतना एका ल्हान भुरग्यान आपल्या आवयक विचार केलो, माय, जेजून आपल्या खुर्सार मारी नाकात म्हूण शिपायांक कित्याक विनवणी करूंक ना. ताचे आवयन परतीपाळून म्हणलें, जेजू आमचो मोग करता देखून आमची सोडवण करूंक ताणें आपलो जीव भेटयलो. हे आवयन भुरग्याक अशें सांगतोच ताणें व्हडल्यान आराडून म्हणलें, जेजू म्हजो मोग करता. फिगुर्जींत आसलेल्या जायत्यांचे कानार तें सादलें. हें आयकून जायत्यांनी जेजू आपल्या पासत कितलो मोग करता तें नियाळूंक पडलीं. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां मोगाची आज्ञा दिता. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो ह्याचे परस व्हड मोग कोणाक ना, अशें आमकां स्पश्ट करता. ही शिकवण जेजून आपल्या शिसांक दिली, ती आपल्या जिविताकूय लागू केली. मनीसकुळाचो तो मोग करता देखून आमा आपल्या इश्टां पासत ताणें आपलो जीव दिलो. आमकां एक व्हड भाग, कित्याक जेजू आमकां आपली इश्टां म्हूण मानून घेता. आनी आमी जर ताचे इश्ट जातले जाल्यार ताचे आज्ञा प्रमाणें जिवंक गरजेचें. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां जेजू आयज आपयता. जसो ताणें आमचो मोग केलो तसलोच मोग आमी दुसऱ्यांचो करूंक उलो मारता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी पेल्याक आपणावन ताच्या जिवितांत मोगाचो बरवसो दाखोवंक आमी वावुरया.